भाजपाचे मंत्री सेक्स स्कॅन्डलांत घुसपल्यात म्हण हांवें केल्लो आरोप तांचोच आमदार कार्लोस आल्मेदान मान्य केला। एक वेळ हांव सांगता तो मंत्री आनी कार्लोस सांगता तो मंत्री वेगळो आसूं येता, म्हाका खबर ना। भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडेन आल्मेदा कडेन उलोवचें। 15 दीस पुराय जाताच ह्या संदर्भातले सत्य आमी उजवाडात हाडटले म्हण काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर उलयला। RDX खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। जे पार्टीचे अध्यक्ष तेगेले अध्यक्षा कडेन मुख्यमंत्र्या कडेन उलयना, तो मुख्यमंत्र्या कडेन उलयना, तेगेले आमदारा कडेन उलयना, तेगेले आमदारान ऑलरेडी सांगला न्ही आपणें तें पळयलें म्हणून। सो तेगेले आमदार लागीं काय गिरीश चोडणकर लागीं So you'll bring out more evidences, the name, everything. Whatever I have to say, I will say it. गिरीश चोडणकर जेन्ना कितें उलयता त्या उलयता आसतना विदाउट डॉक्युमेंट्स आनी विदाउट एविडन्स केन्ना उलयना। त्या खातीर पत्रकारांनी विश्वास दवरून म्हागेले हेजेर हो न्यूज कॅरी केलो। तांचो अध्यक्ष सदानंद तानावडे कडेन मागता, ताणें तांचो आमदार कार्लोस कडेन उलोवचें। कार्लोसान ऑलरेडी सांगला की गिरीशान कितें सांगलें तें सारकें म्हणून। तेन्ना तेणें कार्लोसा कडेन उलयचें। कदाचित हांवें सांगला आनी तेणें सांगलो तो सेम आसत काय ना म्हाकाय खबर ना। तितून भितर आनी कितले मंत्री सेक्स स्कॅन्डलां तेंगेले आसा हें म्हाका खबर ना। तुका खबर आसा काय म्हाका खबर ना। सो तो सेम मनीस काय तो वेगळो मनीस, कार्लोस सांगता तो वेगळो मनीस आनी हांव सांगता तो वेगळो मनीस, हेंय खबर ना। तेवटेच्यान दुसरें हांवें स्टेटमेंट आयकलां तेंगेलो आनी एक मंत्री मायकलाचो। सो मायकलानूय तांकां सांगलेलें आसा आनी तेणी तें सांगलेलें आसा गिरीश केन्ना एविडन्स नासतना उलयना म्हणून। आनी ही गजाल खूब सेन्सिटीव। आमी BJP भशेन वेगळे हाचे न्ही, आमकां थोडें मनीसपण म्हणटा आसा, तांचो परिवार आसा दोगांयचोय, हें सगळें लक्षांत घेवन तांकां वेळ दिल्लो आसा। आमचे डिमांड इतलो आसा की त्या मिनिस्टराक सॅक करपाचो, 15 दिसांचो टायम दिल्लो आसा। 15 दीस नंतर पंतप्रधान देशाचो गोंयांत येता। सो हांव म्हाजे हेजेर ठाम आसा आनी तुमी कसलीच चिंता करपाची गरज ना। जें हांवें कितें सांगलां तें उलोवन दाखयतलो। पयलो म्हणजे तुमकां ट्रेलर फाल्यांच कळटलो 24 वरां भितर। म्हाका कितें करपाचें आसा तें म्हाजे सायडीच्यान हांव करतालो। हांव एक नॅशनल पार्टीचो जसो सदानंद तानावडेन सांगला, एक नॅशनल पार्टीच्या प्रेजिडेंटान कितें उलोवप तें पूर्ण जबाबदारेन उलोवचें आसता। आनी जेन्ना हांव एज अ GPCC प्रेजिडेंट उलयता आसतना पूर्ण जबाबदारेन उलयता।